नमस्कार. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे युवा मार्गदर्शी कार्यक्रमाक हांव आमगेल वीक्षकांक सुमा आर मित्रा आत्मीय स्वागत करता. आजी आमगेल संगात आसाची अश्विनी राघवेंद्र शणै हन्नी एक मनशाक आलोचनाक इतिमितीना खंयचे रितीर जाल्यार आलोचन करूं त्या विशाल जावन आसा. आमगेले आशिल्ली प्रतिभा आमी भायर हाडून तेजे रितीरी आमी काम केल्यारी खंयची जाल्यार सातसूच जाता. तशीची आज आमगेल संगाताक अश्विनी राघवेंद्र शणैक हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. स्वागत. नमस्कार. अश्विनी राघवेंद्र शणै हन्नी 11 वर्स दकून शिक्षकी जावन काम केलेले अनुभव आसा तांकां. हन्नी जानपद नृत्य पद म्हणचे उलना काम करचे, कविता बरोवचे, तशीची मेहंदी घालचे आनी चुक्की घालना तशी रंगोली सोडोवचे आनी कापड आनी ह्या करून तेजी मॅट करचे, तशी विविध रितीचे प्रतिभा हांगेले आसा. आज आमी त्या विशयार हांगेले संवाद चलयसुवा. अश्विनी, तुमकां वापस ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता हांव. नमस्कार सगळ्यांक. अश्विनी, आता तुमगे शिक्षण, तुम्ही एक शिक्षकी जावन काम करता आशिल्लीची, तुमगे शिक्षणा विशय सुरवें आमकां सांगाची. मुगेलें शिक्षण म्हळ्यार हांव मुगेलें प्राथमीक आनी प्रौढ PUC पुरो कुंदापुरांत केलें. मुगेलें गांव कुंदापूर. तशें मागीर म्हाका DEडांत गव्हर्नमेंट सीट मेळ्ळें. तातूंत हांव DEड 2 वर्सांची DEड हांवें उडपांत केली. ताचे नंतर हांव कामां जॉयन जाली. तशी आतांय मुगेलें शिक्षण कंटिन्यू जाता आसा. हांव राबयनी, स्टॉप करनी. आता करता आसा तुमी. आता तुमगे मेन कसं म्हळ्यार आता जानपद पद म्हणचे आनी नृत्य त्या तुम्ही 30 वर्स दकून 50-60 वर्स आशिल्ल्या जनांक बायल मनशांक तुमी शिकयता आसाची. तुमकां जानपदाची इता इंट्रस्ट आयिल्लो तांतू? जानपद म्हण सांगले मुगे बॅकग्राऊंड सराउंडिंग पुरा कसं आशिल्लें म्हळ्यार जानपदा शैलीचे पद्य जेवण, डान्स जेवण करचे मस्त, चोड मस्त. तशें मागीर मुगेले टीचर कोण आसांची तांतू आशिल्लें तांकां इंट्रस्ट, जानपदांत तांकां इंट्रस्ट आशिल्लें. तशें निमित्तान म्हाकाय ते इंट्रस्ट आयिल्ले जानपदा शिकोवका म्हण सांगलें. म्हळ्यार ते शिकयतना तुमी कशी कन्नड पदाचे पद आनी मोण तांकां डान्स शिकयता की कशी? हां, कन्नड पद मोण शिकयताची नाही. आणि त्या तुम्ही शिकल्याच की जानपद डान्स आनी करचे का? आमकांय ते कसं म्हण सांगले आमकां त्या टायमार दुडवाच मस्त प्रॉब्लम. तशें आशिल्ले निमित्तान आमकां क्लासा वच्चे न्ही हांव. मागीर कशी पळोवन शिकयले? वय वय. आता एक 2 लाईन एक जानपदाचे पद म्हणेत की? ओके. ತಿಂಗಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ಮುಂಗೋಳಿ ಕೂಗಿದವೋ ಸ್ವಾಮಿ ಮದಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಸ್ವಾಮಿ ಮದಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬಾಳೆ ಬಾಗಿದವೋ ಕೋಲು ಕೊಲಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಕೊಲೆ ಕೊಲಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಕೋಲು ಕೊಲಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಕೊಲೆ ಹೈ ಕೋಲು ಕೊಲಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಕೊಲೆ ಕೊಲಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಕೋಲು ಕೊಲಣ್ಣ ಕೊಲೆ 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 ಕೊಲೆ. छंद म्हणला. तशी मस्त जानपद पद आणि तुमका गोतस नवा. आता आम्ही हिंदी आमगेले राष्ट्रभाषा, तशी कन्नड आमगेले कर्नाटकाचे या भास जावन आसा. तुम्ही आता हिंदी आणि कन्नड या भाषेचे तळहदीचे शिक्षण म्हणटाचे त्याचे अर्थ कसो जाला? तळहदी म्हण सांगल्यार फाउंडेशन कोर्स म्हण येता. म्हळ्यार स्कुलांत एज्युकेशन मेळटा. एज्युकेशन मेळ्ळार ते कसं म्हळ्यार केलो चेडवाक स्कुलांत सांगिल्लें ते फाउंडेशन एज्युकेशन करेक्ट आसना. केलो चेडवाक उग्गी मनावता, केलो चेडवाक वचना मनांत. तसं लायक स्पेशल कॉन्सन्ट्रेशन दिवन शिकोवका शकता. तशें आशिल्ले निमित्तान तसं कॉन्सन्ट्रेशन केलो स्कुलांत सेपरेट चेडवाक आसता, बट केलो स्कुलांत आसना. तेजेन कसं करताचे पेरंट्स म्हळ्यार चेडवाक एक विंगड स्पेशल क्लास दिवया म्हण सांगना एक मन करताचे. तशें आशिल्ले कडेन हांव एक फाउंडेशन म्हळ्यार तांकां स्टार्टींग तुकून तुकून म्हळ्यार खंयच्या अक्षराक खंयचे आतां 3 लायन्स सपोज हिंदी आनी कन्नडाक आमी बेसिक 3 लायन्स घेताची कॉपी बुक म्हळ्यार 3 लायन्स म्हळ्यार खंयचे अक्षर खंय लागू का, खंय एंड जावका, खंय लागू नज ते पुरो कॉन्सेप्ट थ्रू आउट प्रत्येक अप टू
लेटर तुकून स्टार्ट जावन सेंटेन्स ते चोडवाक विदाउट मिस्टेक्स कशें करूं येता म्हणून सांगन शिकोवचेक फाउंडेशन कोर्स म्हणटाची त्या तुम्ही शिकयताची हांव करेस आणि तशीची तुम्ही म्हणले हँड रायटिंग एक लायक असू का सांदकून समय असल्यार मात्र हँड रायटिंग चंद असल्यार मात्र मुखारसून तांकां लायक जाता तशी तुमगेले एक आलोचन आसा हांव तुमगेले बायोडेटा वाचील प्रकार हँड रायटिंगा विशयी कसं सांगता तुम्ही हँड रायटिंग म्हळ्यार मनुष्यना कैग नडी म्हणटाची हँड रायटिंग म्हण सांगला रे कोणाल हँड रायटिंग करेक्ट आसकी कोणाल हँड रायटिंग प्युअर जोन विदाउट मिस्टेक्स आसतकी तानी लायफांत वयर येताची म्हळ्यार हँड रायटिंग म्हणजे मनशाला एक फ्युचर कसं करता क्रिएट करता म्हण येता तशें आशिल्ले मितीन हँड रायटिंग चांग आशिल्ले लायक फ्युचर आसा आणि कसं म्हण सांगला रे हँड रायटिंगा मितीन आतेकांचे एक फॉर एग्जांपल ऑफिसर जेव्हा आतेकांचे स्कूलार जेव्हा कसले ಲೆಟರ್ ಗಲ್ಲ ರೀ ದ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಡೋನು ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ನೋಡಬಹುದು म्हणून एक रिमार्क येता रिमार्क नाही म्हळ्यार फर्स्ट तांकां खुशी जाता हँड रायटिंग लायक आसा उदोन तशें पुरोची म्हण दिसता तांकां नव्या अश्विनी तुम्ही आता 11 वर्स दाखोवन शिक्षकी जावन काम केल्ले मागीर शांतेरी कोचिंग क्लास म्हणून तुम्ही एक सूर केले स्व उद्योग रितेरी ह्या तुम्ही केन्ना सूर केले हेजे विशयार आमकां सांगा पळया शांतेरी कोचिंग क्लास म्हणून सांगले रे म्हाका एक कोचिंग क्लास कोरका म्हणून सांग मन जाल्ले म्हळ्यार सुरवेक घर कडेन पुरा हांव स्कुलांतून येतना चड पुरा निंगून येता शिरेंची पेरेंट निंगून येता आसतना हांव सुरवेक म्हाका म्हळ्यार बिझी आशिल्ले बिझी म्हणून सांगलें स्कुलाकय वता आशिल्ले संजे वेळाकय कोरका म्हणून तांची की मागीर म्हणटा मागीर मायन कसं केलें म्हाका सपोर्ट केलें मायन ना तूं करी हांव तुका हेल्प करता घरा काम करता तूं हॉट ना करी म्हणून सांग हें करतना हांवें एक कोरया म्हणून सांग सुरवे एक चेडो तुकून स्टार्ट केलें हांवें एकच चेडो येता आशिल्ले घरा भितर बैसून करीस येता कितले वर्स फुडें 5 वर्स फुडें 5 वर्स फुडें तेन्ना टीचर जावन काम करता आशिल्ली तुमी काम करता आशिल्लें हांव घर कडेन करता आसतना मागीर कसं जालें मागीर चेडवाक एकले चड जाता आयलेंची तशें आशिल्लें मितीन हांव कसं केलें आमगेल्या कॉम्प्लेक्सांत एक घरांत सेपरेट कोचिंग क्लास म्हळ्यार घरा भितर केल्यार गेस्ट येताची नातल्यार आमगेले कसं जाल्यार डिस्टर्बन्स जाता चेडवाक कसं जाल्यार डिस्टर्बन्स आसूं नजो आनी तांणी कसं जाल्यार शुद्ध मनारी शिकूंक म्हणून सांगन तांकां एक सेपरेट कोचिंग क्लास स्टार्ट करून आते सुरवे वर्स तितले चेडूं नाशिल्ले 2 वर्स तुकून 2 बॅचारी जाताच कोचिंग क्लास आता म्हळ्यार कोचिंग क्लास सुरू करतना थोडे बंडवाळाचे अगत्य असता म्हळ्यार कसं जाल्यार टेबल्स खुर्ची आता पुरे जावका जाता त्या बंडवाळ्या करताना कशी तुका कशी कोण हेल्प केलें तुका ताका म्हाका हेल्प केलें म्हगे मम्मान हेल्प केलें म्हाका मम्मान म्हळ्यार आतां क्लास म्हणटाना बोर्ड जावका तशी बोर्ड जावका मागीर लाईट जावका लाईट म्हण नॉर्मल बल्ब जायना ब्राइटनेस आशिल्लो जावका बल्ब मागीर ट्यूबलाइट जावका मागीर पुरे जावका एक कसं जावका त्या पुरे तेन्ना तुमकां हेल्प केलेले तुमगेले मम्मानी आता कितली वर्स जाली सुरू करून 5 वर्स जाली आता कितली चेडूं आसाची आता एक 20 लागे आसा चेडूं 2 बॅचारी म्हळ्यार मिनिमम हांव एक बॅचान तर 10 to 15 मेंबर्स मात्र घेवचे म्हळ्यार चड हांव एकली करची मितीन कॉन्सन्ट्रेशन मेळना चेडवाक आता कालीची शिकूची मात्र की एके ते तुम्ही आता शिकयता आसतना कालीची पट्ट्याचे मात्र शिकयता की एके विंगडकंचे चटुवटिके तुम्ही चेडूं शिकयताची ना तंत पूर आसा बरे कोचिंग क्लास म्हळ्यार कोचिंग क्लास मात्र नाही तंत म्हण सांगल्यार क्राफ्ट आसता क्राफ्ट म्हण सांगल्यार कोणा इंटरेस्ट आसता की हांव ऑफलायन घेता इंटरेस्ट म्हळ्यार केलो जनाक दूर आसता घरा येवचे जायना तांकां ऑनलाइन क्लास करता तशी क्राफ्ट मागीर ड्रॉइंगय आसता तंतू बेसिक येता चेडवा बेसिक म्हणसर केलो चेडवा स्कुला वचनाची तशी आशिल्ली मितीन स्कुला त्यांनी तांकां घर कडेन कसो जाल्यार प्रॉब्लेम आसता तांकां बेसिक फाउंडेशन दिता कोचिंग क्लासान तुमची फाउंडेशन दिता आनी तांतू एक कसं म्हणसर एक प्रेयर आसता कोचिंग क्लासात प्रेयर मागीर एक थीम सॉंग म्हणून सांग केला कोचिंग क्लासाचे तशी चलता मागीर खाली पट्टी मात्र म्हळ्यार चेडवांक स्कुलांत त्याची हांगाय त्याची जाता आता तुम्ही चेडवांक खंयची रितीन एक नायकत्व गुण म्हळ्यार एक स्किल तांचे कौशल्य जीवन कौशल्य तशी खंयचे शिकयता की
हा जीवन कौशल्य म्हणून सांगला रे लाईफ स्किल म्हणून येतं लाईफ स्किल म्हणून सांगला रे आम्ही नवे आयटम हाणो तंतु करचे नाही ते कसं अस की त्या आयटम यूज करून घेणं लाईफ स्किल करचे सपोज आता कितली जनाक आम्ही पळयताची देवस्थाना लागी पळयतना फूल घालून बसताची फूल घालून बसताना ತಂಗಿಲೆ ते एक जीवनात ತಂಗಿ एक लाईफ स्किल म्हणून येतं लाईफ स्किल म्हळ्यार तांकां एक फूल घालून गोत्त शिल्मितीन तांगेलें जीवन वता तेव्हा एक लाईफ स्किल आणि तंतु बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट येतं तंतु लाईफ स्किल अंत आशिल्ले वस्तूंतू आम्ही आमकां जीवनाक कशें की तशें आमी यूज करून घेवचें म्हणून सांगून लाईफ स्किल तशी तुम्ही तांकां शिकयताची तय न्ही आता तुम्ही फूल घालतुची म्हणून मात्र हें केलें आता तुम्ही क्राफ्ट शिकयताची म्हळ्यार त्या क्राफ्ट कशी हें करता तुम्ही हा क्राफ्ट म्हणून सांगले रे आता केलो आयटम परा तंग जे आशिल्ले तांणी कोण घेता ते सपोज वॉल हँगिंग म्हणताची वॉल हँगिंग त्या वॉल हँगिंग किलकी जन परचेस करताची ते हांगतो म्हणून सांगले परचेस करू ना तंगेल त्यांनी कोण घेवच्या तंगेल घर डेकोरेट कोरका जाल्यार तंगेल तंक सजाव का तंग घराक ते त्यांनी कोण घेवचे म्हणून हांव शिकयता चेडू शिकताची ते आता तुम्ही त्याची मालगड्यांक तशी कसले दिवची तसले कसले शिकूचे सूर केला की वय वय हांव प्लॅन करता आसा प्लॅन म्हणून सांगला रे लाईफ स्किलांत रंगोली परा हायले रंगोली म्हणून सांगला रे डॉट न्ही विदाउट डॉट म्हणून सांगनास विदाउट डॉट रंगोली त्या म्हणून सांगला रे पुरा टायमार यूज जाता कंचे स्केच नाका आणि कंचे ताका प्लॅन जोका म्हणून सांगना तस हांव कसले रंगोली क्लास एक दिव्या म्हणून सांगनास आणि तंतू मेहंदी क्लास मेहंदी म्हणून सांगला रे आता कसले फंक्शन असता अनेक लेक आमी दम घालका नतलारी हांगा काही ब्युटी पार्लर वचका तशें शिल्मितीन तंगेल काम तन्नी करचेवरक एक महिलेक इंडिपेंडंट करका म्हणून सांगना मिगेल मनांत नाही आता स्कूल सोडली नंतर तुम्ही कोचिंग क्लास सूर केले तर कोचिंग क्लास सूर करतना म्हळ्यार बई जायन म्हळ्यार काही प्लॉफ जाल्यारी काही राबून गेल्यारी म्हण तशी कसले बई आशिल्ली की ना 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 हाका कसले म्हणून सांगले रे मिगेल केदन PUC जाल्ले हांव तेन्ना हांवें स्टार्ट केला कोचिंग क्लास ट्युटोरियल वता आशिल्ले घरकडे कोचिंग दिता आशिल्ले तशें आशिल्ले मितीन म्हाका तें नॅक गोत्ता आशिल्लें कशी शिकोव येता कशी कोर येता तशें मध्यान ते गॅप जाल्ले वडीक जातरी ताज्या नंतर हांव वापस स्टार्ट केलें रिस्टार्ट केलें मितीन म्हाका ग्रीप मेळ्ळें आता तुम्ही ऑनलायन क्लास म्हणले ऑनलायन क्लासांतू काही पुरो तुम्ही म्हळ्यार आता आमगेले इंडियांत मात्र की बायली गांवच्या काही तुम्ही ऑनलायन क्लास घेताची इनसाइड द इंडिया म्हणून सांगने बायल गांवाचे मिगे लागी ऑनलाइन क्लास घेताची दुबई तक घेताची ऑनलाइन क्लास बेसिक कन्नडाक बेसिक हिंदीक ऑनलाइन क्लास घेताची म्हणजे त्यांनी NRA म्हणून त्यांनी नेक्स्ट फ्युचर त्यांनी इंडियाक येवन रप्ताची इंडियन्स तशें मी तांकां मेन जेवंक आशिल्ले हिंदी आनी कन्नड तांकां ते गोत्तसना जाल्यार बारी कश्ट येता इंडिया भितर तशें मी त्यांनी आत्तेच ते सान आसतना ऑनलाइन त्यांनी बेसिक क्लास घेता आसाची म्हळ्यार चेडू मात्र घेता की आता ಕೆಲವು ಜನ बायल गांवां सुर्वेक वचून आसताची तांकां म्हळ्यार गोत्तसना कन्नड आनी तेन्ना त्यांनी मलगडे घेताची तुमगेले होड्डा तांणी कोणी घेतानाची क्लास सद्याक चेडू मात्र घेता चेडू मात्र कितली चेडू आसाची आता एक 4-5 चेडू आसाची तांकां सेपरेट क्लास करता आसा म्हणून एकले बेसिक म्हणून सांगले रे एकले आशिल्ले इतले अनेकले आसना तशें आशिल्ले मितीन एकले एक स्टेजर आसताची ಒಟ್ಟು तुमकां क्लास काडू जायना विंगड रितीरी क्लास काडका जाता एक म्हणून सांगले टाइम वेरिएशन ओतीने हांगाक 2.5 hour वेरिएशन आसा टाइम तशें मितीन तांगेल टाइमाक आमगेल टाइम आमी एडजस्ट करका जाता ते एक ऑनलाइन क्लास काडयत म्हणून तुमकां कशी मना आयले ते म्हणून सांगले रे कोरोना टाइम आशिल्लो 2 years बॅक कोरोना टाइम आसतना पुरा जना घरकडे आशिल्ले चेडवाक काही स्कूल ना कसने ना त्या टाइमार म्हाका मिगेल एकले ಮೇಡಮ್ ಆಸ ಸುಜನಿ ಬೋರ್ಕರ್ म्हणून सांगून तीन म्हाका एक ಐಡಿಯಾ दिलेले ಅಶ್ವಿನಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ स्टार्ट ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ म्हणून सांगून तीन म्हाका सांगिल्ले तशें आशिल्लें मितीन हांवें एक क्लास स्टार्ट केले तशी जॉईन जावन ಒಟ್ಟು 5 बॅच करता आशिल्लें हांव सकाळी तुम्हाला सांगते कशी घरकडे आशिल्ले स्कूलेन आशिल्ले तशी स्टार्ट जाल्ले क्लास आतांय चलता म्हळ्यार फुर्सती ना आशिल्ले म्हळ्यार फुल बिझी अश्विनी तेन्ना आनी आतां क्राफ्ट क्लास म्हणले न्हू तुमी क्राफ्ट क्लास करतना म्हळ्यार तूं शिकयली आशिल्ली तेन्ना करेक्ट करता आशिल्ली वेताय
ना सुरवेक कसा येतं म्हणून चोडवा गुत्त असना कसा करका म्हणून सांगून एक कसं कम्युनिकेशन प्रॉब्लेम असता नेट प्रॉब्लेम असता केलोपटी पावसाळ्या टाइम मारी थंडरिंग येता गुडगु पावस येताना कट जाता क्लास तशी पुरा असताना चोडवाची हे जाता कसं डिस्टर्बन्स जाता त्या टाइमार मात्र चोडवाक एक डिस्टर्ब जाला सोडला रे आणि मिगेल लॅक कशे मिगेल टीचिंग प्रोसेस टीचिंग मेथड कशे म्हणून सांग तांकां गुड जाल नंतर त्यांनी अडजस्ट केलें क्लासाक विदिन 1 hour भितर एक क्राफ्ट रेडी जाता आशिल्लें क्राफ्ट म्हळ्यार कशें त्याने आता म्हळ्यार पुरे दुड्ड दिवन हाडून त्या पुरा रेडी करून घे बस म्हणून तुम्ही सांगता की एक आशिल्ल्यान तो कसदिंद रसा म्हणटाची तशी करता आशिल्ली तुम्ही हा तंतू दोन्ही येयले क्राफ्ट म्हणून सांगले रे नॉर्मल क्राफ्ट म्हळ्यार बरे एक सीजर नतल्यार एक ग्लू नतल्यार एक क्राफ्ट पेपर म्हणून आसता तंतू ट्रायंगल शेप असता नतल्यार रेक्टेंगल स्क्वेअर शेप प्लेन पेपर्स पण मेळटा ते यूज करून एक नतल्यार ए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट म्हणटाचे पळय कसं म्हणटाची कसं येंदा रस्ता म्हणटाची तशें मितीन गरकड कसं असतं पळय गरकड कसं पिस्ता हाडताची पिस्ता हाडगेन ताची कसं शल उड्डयताची तंतू करूं येतो क्राफ्ट तंतू म्हळ्यार पूल आनी सोडून तेजे वेरी कलरिंग आनी करूं जेत दिसता ना कलरिंग करूं जेता नतल्यार कलरिंग करून मागीर स्टिक करूं येता कशी जाता पिस्ता शेल्स आसतले मागीर आमी कसं म्हणटाची सौतेकाय म्हणटाची न्हू वय तेजी बी आसता तेजी बी आसता बियेन करताची तशी आमी कसं पेपर उड्डयताचे पळय तंतू करताची मागीर आमी कसं क्राफ्टाक पेपर यूज करून घेताचे न्हू ते स्क्वेअर शीट तंतू वरलेले पेपर आसता परा पेपरांनी जाता करूं ते उड्डोवचे ना तशी दवरचे हांव चेडवा कोचिंग दिताना तशी म्हणचे ऑनलायन आ पेपरांना बिसाडಬೇಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ म्हणून तशी चेडू कुशीन चेडू म्हळ्यार ह्या कुशीन तांकां तू क्राफ्ट शिकयतना कुशीर त्या करता त्यांनी आता आमी आमगेली ह्या कार्यक्रमान नांवाची युवा मार्गदर्शी न्हय वा युवा मार्गदर्शी म्हणटाना आमी खाली कोचिंग आनी त्या पुरे जने दिताची त्या काय ओड विषय नाही आता हांव निमगूच आता तुम्ही स्ವಂತ जावन सुरू केले त्या एक ओड विषय आता युवा मार्गदर्शी जावन तुम्ही युवा जनतेक कसं लेख नमने प्रोत्साह आणि मार्गदर्शन दिवेत प्रोत्साह म्हळ्यार आता पुरा जन सिक्ताची ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೂಕು ಕಸಲೆ ಮತ್ತೆ ಧಾವನ ತಶಶಿಲ್ ಮಿತಿನ ತನ್ನಿ ಕಸಲೆ ಕಸಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಜನ ತಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸಿಕ್ತಾची ಸುಮಾರು ಸಿಕ್ತಾची ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ पूरा करताचे तन काम असना काम असना त्या टाइमार त्यांनी कसले डिसअपॉइंट जावचे नज एक जीवनांत एक कसले एक गोल म्हणून सांगून दवरून घेवका बरे आमकां गव्हर्नमेंट काम जावका काम मेळ्ळें म्हणून सांगून तर बैसुना आमगेले कोण इंडिपेंडेंट जावन घेवन स्टार्ट करका त्या म्हणून सांगले आमी स्टार्ट करचे काम अनेक लेक इन्स्पायर जावन आसका तशें मितीन बरे आतां एक कंपनी काम जावं नतल्यार कसले आसो विंगड अनेकले अंडर आमकां काम मेळ्ळें आमी कितले की इंटरव्यू फेस करताची काम मेळना ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ 100 पेक्षा चड इंटरव्यू फेस करताची मागीर कसं म्हणसाल तांकां एक डिसअपॉइंट जावन आसता निराश जाता निराशेन तांणी सुसायड अटेम्प्ट करताची पूर आसता एग्जाम्पल आसता आमी तसोल कामाक वच्चे नाशिल्ले आमगेले एक ओन आमी एक लायफान कसले साधने करका म्हणून सांगना आत्तेजे युथ पीपलान मन करका म्हणून सांगना मिगेले अभिप्राय तशी म्हळ्यार युवजनांनी खंयचे रितीन काम सुरू करून म्हळ्यार फर्स्ट काम यशस्स मेळना मस्त पेट्ट खावपा जाता मागीर पेट्ट खावन जेतीर तेजे नंतर कसले एक यशस्स मेळटा आमकां न्हय वा तशी तुम्ही सांगता आता तुम्ही ह्या कोचिंग क्लास स्टार्ट करता तुम्ही एकले आसा की विंगड कोणा जाव घेतला की कशी ना सद्याक हांव एकली करता आसा तशी आतां एक हांव एक सान म्हणटाना आतां 5 वर्स करून करता आसा तशी बॅचेस हांव आतां स्कूल सोडला ह्या वर्स करून स्कूल सोडला तशी डे टाइम बॅचेस चड जाल्ले हांव आनेकले काम दिवचेक मिगेले मनस म्हळ्यार विंगड जनाक तो काम दिवका तेन्ने मुखार येवका म्हणून तुमकां एक मनस तर तशी जावं अशी न्ही म्हळ्यार कामाचे अगत्य तो पुरो जनाकय आसता तशें जावन तुम्ही कसा मना लागला त्या जाऊ आता तुम्ही शिक्षकी जावन आशिल्ली सडन हांगा कोचिंग क्लास स्टार्ट केले 11 वर्स शिक्षकी जीवनाचे अनुभव कसो जाला ते चेडवांक गेलोट्टो मागीर तांचे स्कूल म्हणले सत्ताक विंगड टीचर्स पुरो आसताची तांगे लोट्टो तांचे अनुभव कसो जाला तुमगेले फर्स्ट ऑफ ऑल मिगेले लायफांत अनुभव म्हणून सांगले रे हांव सुरवेक डीएड कोर्स केली म्हाका खंय काम मेळ्ळें तेन्ना त्या टायमार
हांव शिकिल स्कूलांत मिगे म्हाका शिकिल्लेले गुरु बरं हांव काम केलां 1.5 वर्स तेंगेल नाव कसले तांणी आनंद सर म्हणीत मागीर सुमती टीचर विश्वराक्ष टीचर विनय टीचर तांणी पूरा संजे तांगेलो पूरा काम केलां हांव ते एक म्हाका तांचो मस्त एक्सपिरियन्स दिला अशी ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಶ್ವಿನಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವ आम्ही कोचिंग टीचिंग कोर्स करताना आम्ही कसं शिकताची की त्या हांत कंचे अप्लाय जायना ते बरे पाठ्य मात्र बरोवचे आणि त्या कसं आम्ही शिकला की त्या परीक्षे वचून बरोवचे आणि ते मार्क घेवचे तितलेची बट आम्ही रियल आम्ही टीचिंग फील्ड येताना ते डिफरंट जावन असता टोटली डिफरंट म्हणजे जाल्यार तान तशें रूल्स प्रमाण आम्ही स्कूलांत अप्लाय करू जायना इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड आता कसं म्हणतात शिशु केंद्रित शिक्षण म्हणतात येते शिक्षण केंद्रित नाही येते तशें मितीन चड कशें की त्या चड ताका आमी पाठ करपाक जाता ते एक मिगेले एक्सपिरियन्स म्हण येतं आणि कसं म्हणतात तशें हांव काम करता करता म्हाका सुमार जणांनी गायडन्स दिला हागे ಇಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ತಶ್ಪುರ म्हणसान म्हाका सांगला तशें मितीन म्हाका ते एक मिगेले ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬ मस्त हेल्प जाले म्हणसान सांगीत आता म्हळ्यार चेडू आता 11 वर्स दाखवून म्हळ्यार मस्त चेडवा शिकून असचे पडे कितले चेडवा शिकयला तुम्ही हांव एक 300-400 चेडवाक शिकयला म्हणसान सांगीत हांवें शिकयले चेडवाक वर्डीक जाला 11 वर्साचे हाय स्कूल 7-6 पर्यंत जाल्लेलेक आता ऑलमोस्ट वर्डीक जावन तांगे लायफान तांणी सेटल जाल्ल्याची मेळ्ळो सेटल जाल्यांची आता आसांची कॉन्टॅक्टरी तशें मितीन ते शिक्षक वृत्ती म्हणजे म्हाका ते विसरूंक साध्य ना हांव तांतून भायर येयला रे बट ते कोचिंग शांतरी कोचिंग क्लास म्हणजे नांवान आमी गेले ते वृत्ती हांव कंटिन्यू करतास ओके आता तुम्ही म्हणले ते एक चुकी घालना तशी रंगोली घालचे म्हणून ते कोण ज्वेलरी कितली वगी ज्वेलरी शिकून काडयत की हा विदाउट 5 विदिन 5 मिनिट्स विदिन 5 मिनिट्स ते करू येतं म्हळ्यार मनसिद्धरे मार्ग म्हणटाचे मनसिद्धरे मार्ग म्हणसान आम्ही मन केल्यारी कसं येल्यारी करू येतं तशी चांक म्हाका आपले जेवचे मनसिद्धरे मार्ग म्हणून सांगले रे म्हळ्यार एक चुकी घालनाशिल्लें म्हणून सांगले रे ते एक सुरवेक सर्कल घालून घेवचे बट ते चुकी घालनाशिल्ले रंगोली घालतना आमी 4 फिंगर यूज करता येता नॉर्मल जावन 2 फिंगरान घालचे नॉर्मल जावन बट हात 4 फिंगर हे पौडर हात दवरून घेना बरे 4 फिंगर मात जस्ट हात जास्त दावचे विदिन 5 मिनिट्स रे रंगोली रेडी जाता आता मागीर कपडाची तुम्ही मॅट आनी करताची म्हणल्यार त्या कशी करची त्या मॅट कोण ज्वेलरी करीत वता हा कोण ज्वेलरी करीत आमकां कंच कपड नक्क जावन दिसता नतल्यार आमकां केलो कपड आमी उड्डयताची नतल्यार कसले कॉटन आनी कपड अशी गरकड यूज करू जायना नायलॉन का किरगेनी असल्यार तेजी मॅट करू जाता म्हणून तशी ना कॉटन जाता मॅट करूक कॉटन मॅट केल्यार तांकां कसं जालें उदक आमचे चड हें करून घेता अब्जॉर्ब करून घेता तशें मितीन मॅट म्हणटा सुरवे कापड पिंदून घेवन घे मात एक नवे कापड पिंदतना आमकां मनाक हें जाता पोरणे कापड जालें मितीन मनाक बेजार म्हण दिसना ना तशी आतां मागीर स्कुला चेडवांक एप्रील मे म्हणली सत्तर रज मेळटा त्या रजे वेळार तुमी कसले शिबीर जाव करता की हा डेफिनेटली 2 इयर्स तुका हांव स्टार्ट करता आसा कसं म्हण सांगल्यार इयरली 2 टायम्स म्हण सांगना ह्या फाटी मात्र कसं जालें पोषकर अपेक्षे मेरेगे दोन फाटी केला हांवें एप्रील आनी मे म्हण सांगना म्हळ्यार सुरवेक काम करतना चेडवाक विंगड कसं जाल्यार क्लास आसता तशें मितीन आनापास कोरका पडले तर शिबिरांत तो मस्त ऍक्टिव्हिटी घालून घेतला प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी आज केल्या ऍक्टिव्हिटी पाय आसना तशी डिफरंट आता 4 डेज शिबिर केल्यारे 4 डेज डिफरंट ऍक्टिव्हिटी घालून असता तातूंत एक 2 ऍक्टिव्हिटी एक गेम्स असो पुरो नतल्यार प्रेयर म्हणटाचे एक मॉर्निंग प्रेयर एक असता तेव्हाय एक चेडवाक शिबिर जावन घेवन भायर येताना तांकां ते प्रेयर तोंडाक येवन आसुका ते तुमगे शिबिराचे एक प्रेयर सांगीत की शिबिराक प्रेयर म्हळ्यार शारदांबे माते कापाडुवो जननी बारम्मा बालरा भाग्यदातेनी शारदांबे माते कापाडुवो जननी सांगा ज्ञानदेविगे ज्वलिಸಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹರಸು ಬಾತಾಯೇ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗದಲ್ಲಿ
ಕಾಗಿಯೋ ಮಾತೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮಾತೆ ಕಾಪಾಡುವೋ ಜನನಿ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾಲರ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪನಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮಾತೆ कापाडुवो जननी. छान झाला. आता मी तुमगेल कुटुंबाविषयी तुमगेले आवाज बपसूल विषय कसले सांगेत की काही अशी इथे हा मिगे मक्का आनने अम्मा संची बहिणी संची तशी गरकड आमगेल जॉइंट फॅमिली म्हणे येतो जॉइंट म्हणे बाप्पा पच्ची चुडपुरा संची मिगेल माव असं आमगेलट तशी माव कसं कोरनसाची माव त्यांनी तंगतंगेल एक सन काम करता संची कोणी गरकडनाची तंगतंगेल एक सन काम करता तंगेल जीवनोपाय कसं जोक त्या पर कोरना संची कुंदापर्यंत अन्नाल नाव कसले अम्माल नाव देवी म्हण सांगनो अन्नाल नाव शंकर खरे म्हण सांगनो ओके तशी जी मिगेल बहिणीक जल्ला वर्टिक एक चिरुड असं तंगेल एक सुखी जीवन असं ओके तशी आम्ही पुतुरांत आम्ही हाव मिगेल बामण माव माई पोर असं अश्विनी आता मी तुम्ही म्हणले जानपद नृत्य क्राफ्ट रंगोली चित्रकला पुरा करताची म्हणून आम्ही त्यात जी थोडे पिक्चर्स आत पळोव्यावे आमगेल वीक्षकांक दाखोव्यात हा जय शुअर शुअर हेज विषय कसं सांगता तुम्ही या कोण केलेलं नी हे एक चरडान केलेलं जीविका म्हण सांगू ना डॉक्टर दू एक चरडान केलेलं म्हणजे कितले सान प्रायचे ऑनलाइन क्लास सांगतो ऑलमोस्ट विदिन 5th स्टँडर्ड म्हणे येतो 5th क्लास भितरी पूरे चरडान केलेलं या पूरा विंगड चरडवान केलेलं आणि म्हण सांगले हांव बोर्डांत हांव म्हळ्यार ड्रॉइंग शिकयताना स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप म्हण सांगले ती स्टार्ट करता हांव खंय स्टार्ट करता आतां वती आसताची त्या मागीर एंडिंग पॉइंट म्हणटाना विदिन 1 hour भितर एक ड्रॉइंग जावन आसता या बारी चंजला न्हय चरडान केलेलं या कसं क्राफ्ट कंच्याचे प्लॉट म्हणून सांगले फ्लावर पॉट केलेले फ्लावर पॉट म्हणून सांगले हे पुरा कसले कोरोना टाइमार केलेले क्राफ्ट पुरा कोरोना असताना ऑनलाइन क्लास आशिल्लो त्या टाइमार केलेले क्राफ्ट पुरा हे कसले हे टेबल डेकोरेटर म्हणून सांगले ओहो म्हणजे टेबला वयर दवरचे टेबला वयर दवरचे हे ब्लॅक म्हणजे हे ब्लॅक बॉर्डर अंत क्राफ्ट हे ट्री नॉर्मल जाऊन कसले एक बरे क्राफ्ट ग्लू आणि बरे सीसर मात्र यूज करून करची तसले अपुर तसलेची नवीन टॉटेस कलर बारी चंद दिला नव असल टॉटेस आम्ही पळयनी डिफरंट नव टॉटेस ओहो बर्ड्स एमन सांगले वॉल हँगिंग दोन बर्ड बैस लांबूचे जात आमका नव हँग करू जात हे बास्केट हांवें कॅम्पान केलेले पुरा जणांनी केला खुशीरी घरकडे वतना हातात धरून वतशिली या बारी चंजला सांगले रे हांव दीपावळी केलेला आम्ही ते कसं म्हण सांगले रे एक 4-5 वर्स तुकून दीपावळी टाइमार आम्ही गुडदीप भायर तुकून हाडूना हांव एक वर्स डिफरंट करचे गुडदीपा लॅन्टर्न म्हणटाची सो ते कोण हँग करचे एक वर्स ते तशी असता नेक्स्ट वर्स ते खडचे आता हे दीपावळीक चेंज करचे नवे करचे नवा हे पिस्ता बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट म्हणे येतो आणि तो पिस्ता शेल्स अंत सुरवेक हे कॅम्पान केले चोडवान पिस्ता हांव पुरो दिले तांणी कसले हाडू ना कॅम्पान बरे एक वॉटर बॉटल मात्र घेऊन येवचे तांणी पुरा थिंग्स हांवें तांकां प्रोवायड करचे तशें शिमितीन तांणी सुरवेक स्टिक कोन हांव कसले दिनी आयडिया हांव जस्ट सांगील म्हण सांगले ಇದೀಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ನೀವೀಗ ನಾನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು म्हण सांगले तशी म्हळ्यार तेंगेल आलोचनेरी त्यांनी कोरका त्या पुराय तशी हांवें ऑनलाइन क्लासान केलेले स्नेक ऑलमोस्ट चेडवाक स्नेक क्राफ्ट म्हणून इष्ट असतं हे चेडवान केले तेंगेल घरकडे हांव ऑनलाइन क्लास करतासतना तांणी केलेले या रंगोली दीपावळी दीपावळी हाक म्हणटाची विदाउट डॉट रंगोली म्हणटाची म्हण सांगले रे हे रंगोली बिडसूक म्हाका एक सुमार एक 10 मिनिट्स मात लागला ओहो तितले पुरो नवा विदिन 10 मिनिट्स मागीर कलरिंग 5 मिनिट्स विदिन 15 मिनिट्स आणि रंगोली रेडी जाला संजाला अवे तशी वे त्याची वे दीपावळी रंगोली
प्रदीप कॉलेज आमगे कोचिंग क्लास शांतरी कोचिंग क्लास शांतरी म्हणून सगळे आमगे कुलदेव तशें आमगे कुलदेवा नांव दवरलेलें हा हांगा डेस्क बेंच पूर आसा मागीर आमगेले शिबिरांत कोलाटा चेडवां जनपद नृत्य आशिल्लें करेसिल्लें तांकां कोलाटा शिकयलेलें विदिन 10 डेसान चेडवां शिकला फुल मागीर लास्ट तांकां परफॉर्म करूशील ते ना तशी हे म्हण सांगले अमर जवान म्हण सांगून अमर जवान म्हण सांगले रे मिगेले मामू एक्स मिलिटरी एक्स सर्विसमॅन म्हळ्यार रे माव बमनाल बापूस मिगेले मामू मामू मिगेले एक्स सर्विसमॅन तशें म्हाका इन्स्पिरेशन म्हण सांगले मामू मिगेले वडीके पुढे मिगेले आनू अम्मा बाप्पा पुराय म्हाका इन्स्पायर करता आशिल्ले वडीचे तर म्हाका मामूच पुराय करचे इन्स्पायर मिगेले बामूड करताची तशें मी तेना हम मामाले फ्रेंड हानी फ्लाइंग ऑफिसर नाव कसं हेंगेले घटनाटी म्हण सांगन मिस्टर घटनाटी म्हण सांगन फ्लाइंग ऑफिसर तर आमगेले घर कडेन आयल तेदना हांव कसं केलें म्हण सांगता एक 25 मोर देन 25 इयर्स तांणी केला सर्वीस आर्मींत इंडियन एअरफोर्सांत तांकां तांणी केलेलेगोस्कर हांव मिगेले चेडवाक पुरा ओट्ट करून एक तांकां एक सन्मान कार्यक्रम म्हण सांग केलेले अमर जवान म्हण तशें लायक कार्यक्रम ते ना म्हळ्यार वय वय आनी चेडवांक काही कळटा पळय कसं जालें तशी सांत कोण ते कळले रे चेडो मस्त हुशार जाता त्या विशयार म्हळ्यार चेडवाक असोल पुरा आमी कार्यक्रम करतना तांणी कसं तांकां एक इन्स्पायर मेळटा आमी जेवका मुखारसून आर्मी पर्सन जेवका म्हण सांग ते मेन न्हय देश फर्स्ट मागीर वय करेक्ट मागीर आता येदुळटाय तुम्ही आमगेले कसले युवा मार्गदर्शी कार्यक्रमांतू बार लायक करून लयलीची तुमगेले मुखारचे जीवन लायक हेजेर जेव अशी कोचिंग क्लास मुखार वचू मस्त जना तुम्ही काम दिवची वरी जावं म्हण सांगताची ह्या कार्यक्रमा हांगाचे आमी समाप्त करताची नमस्कार.